सगळ्यांक टिकटॉक कार्यावळीत येवकार. आमी सध्या पेडणे आहा. पेडणे इतलेंच खातीर की पेडणेचें राजकारण आमी फाटले कितलेच दीस जाले पळयता. आजी माजी आमदारूच एकामेकाचेर गांजाचो धंदो करपाचे आरोप करपाक लागल्या आनी दोगूय एकाच पार्टींतले. आनी हे अशें चल्लां आसतना असो एक मनीस पेडण्यान आहा जो सायलंटली वेगळे पद्दतीन आपले काम करीत आहा. ह्या सगळ्या राजकीय परिस्थितीत त्यांचो टेक म्हणजे त्यांचो व्यू घेवपा आमी येयल्यात ते म्हणजे राजन बाब वेलकम तुमकां आमचे इंटरव्यून. आमी आतां जशें म्हटलें की आजी माजी आमदार एकामेकाचे गांजाचे जे आरोप चल्ल्या गांजा विकता म्हणजे सिरियस एक्चुली एलिगेशन्स. आनी तितून दुसरे वटेन तुमचे सायलंटली काम तुम्ही हे सगळे पेडण्याच्या परिस्थितीर एक जर कमेंट करपाक जाल्यार कशें करतले? नमस्कार. पयलीं सगळ्यात म्हणजे जो विषय जो गांजा जे ड्रग्स हे शब्द आयकूनच जेन्ना पेडणेकारांक जो एक भंय आसा, जे पयलींचे आजी माजी आसात ते त्याचेरच उलयतात म्हणजे ते धंदे करतात हे सिद्ध झालेले आसात. ते खंय आसा आनी आमी हेचेर निशेध केला आनी आमी तेचेर खरें म्हणजे इवन सीएमाक एक लेटर बरयला जेणे करून तेचेर एक्शन जावचें म्हणून. कित्याक जे गोश्टी जे लोकप्रतिनिधी असले गोष्टी करू शकतात ते आमचे पेडण्याचे प्रतिनिधित्व करण्याक लायक आसात काय, ताका लागून हांचो आमचे एकदम विरोध आसा. तुमकां कितें दिसता तेंची फक्त पॉलिटिकल एलिगेशन म्हणजे पॉलिटिकल हें काडपाक गाय कितें तरी ते एकामेकाचें जाणा आनी कितें तथ्य बी आहा? पेडण्याचेर दोळो सगळ्यांचो भायल्यांचो चड आसा. दोळो आसा तेंची बोल्सां भरपाक तेचे पर्सनल इंट्रस्ट आसा ती. पेडण्याच्या लोकांसाठी हेंचो केन्ना लक्षच येवंक ना. कित्याक काय म्हणचे जे विशय चल्ल्यात तेंचे हे धंदेवाईकांचे चल्ल्यात. सध्या पेडण्याची वस्तुस्थिती कितें आसा, पयली बेरोजगारी, सोशल जे एक्टिविटीज आसात जे जायनात ताचेर मेजर आसात. तशेंच व्हेरी इम्पॉर्टंट सध्या आमच्या पेडण्यान जर खरो प्रॉब्लेम आसा तो टॅक्सी विशय. ज्या टॅक्सी विशयाचेर खरी म्हणजे आमी सिरियसनेस ह्या मनशांनी स्पेशली आजी माजी लोकांनी उलोवंक जाय आसलो. हो विशय खरें म्हणजे आयज ह्यो जो आमचो एअरपोर्ट जो विशय आसा, जो एअरपोर्ट आमकां इतलो भयानक जाला. एअरपोर्ट सुरू जालो, एअरपोर्ट म्हाका दिसता 1997 पयली मिटींग जाली, ते सुद्दां देवू मांद्रेकर आमच्या दिवंगत ते आसतना आनी दिगंबर कामती आनी म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ती मोपानूच सुरू जाली. सो सुरवात ही पेडणेकारानूच एअरपोर्ट केला. त्याच्या नंतर एअरपोर्ट धाकटो जागो 20 लाख 40 लाख आनी शेवटी ते 1 कोटीच्या आसपास पावला. हे सांगपाची गरज ना, म्हणजे वाढत गेले. पण ह्याचो खरो पेडण्याच्या लोकांसाठी आमच्यासाठी कितें फायदो जाला, एक तर त्याची ती एक जो एमावंट तेंच्यांनी आमकां दिला आमच्या ज्या जागो लँड लुजरांक, तो तर एकदम बारीक म्हणजे इट इज अनबिलिवेबल. त्याचो खरो म्हणजे तांकां फायदो जावंक ना. बरें एमावंट म्हाका दिसता ते 70% लोकांक मेळूंकूच ना अजून. 250 कोटी एमावंट अजून आमच्या सरकारा कडेन तो पेंडींग. सो ह्या विशयाचेर केन्ना माजी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांनी उलोवंक ना आनी आमच्या आतांच्या आमदारान उलोवंक ना. हे खरें म्हणजे विशय येवंक जाय आसले हितून विधानसभेत. ह्या विधानसभेचे पटला ते येयल्ले जाल्यार हे विशय खातीर आमच्या पेडण्याच्या लोकांक फायदो आसलो. हे विशयांची खरी गरज आसलेली. दोन लिडरांची झगडी हितून पेडण्याच्या डेव्हलपमेंटाचेर इम्पॅक्ट जाता हो दिसता हांगासर? नक्कीच जाता, खूब जाता. हे कित्याक सांगचें पडटा, हेच एग्जाम्पल हे उलयता धंद्याच्या बाबतीत. हे रियल प्रॉब्लेम ह्यो आसा. ह्यो इश्यू जर सॉल्व केल्लो तेंच्यासाठी तेंच्यांनी स्पेशल कोर्ट जर करून घेतलेले जाल्यार एटलिस्ट तो पेमेंट रिलीज जातलो आसलो त्या लोकांचो आमच्या म्हणजे पेडणेकारांची, जे खरेंच तांकां गरज आसा. आयज त्याच्यासाठी केन्ना मुख्यमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन किंवा सरकाराक कॉन्फिडन्स घेवन ह्याच्यासाठी केन्नाच ह्या आमदारान केन्ना केलेलें हांवें तरी अजून पळोवंक ना, म्हज्या तरी लक्षात ना. आणि पयलींच्या आमदारान त्याच्यासाठी कितें केलेलें हे लक्षात ना. सो त्यांचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी तो पेडण्याचा उपयोग करून घेतात. तुम्ही म्हटले मुख्यमंत्र्याक ह्या विशयाचेर तुम्ही लेटर केला म्हणून, तर ते लेटर कितें म्हणून केला? तुमकां दिसता हेंच्या एलिगेशना भितर तथ्य आहा, दोगू आहा ते करपाक? हेचो शोध ते कन्सर्न डिपार्टमेंट घेतलेले म्हणूनच आमचे इतले डिपार्टमेंट आसात न्ही, तेतून हांव पर्सनली उलोवंक शकना. कारण जे जे डॉक्युमेंट्स आमकां मेळ्ळे ते तांकां आमी प्रोवायड केले. जे व्हिडियोज असलेले, जे कितें पेपर वर्क आयले ते तांकां केलेत. सो हे कार्य म्हाका नक्कीच खात्री आसा मुख्यमंत्री हेचेर जर विचार करून व्यवस्थित त्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी काडटलोच. ओके. एकामेकाचे एलिगेशन्स केले तेजे तुम्ही पुरावे दिल्या, तितून तुमकां कितें पुरावे बी सापडलेले अशें कितें?
पुरावे असे म्हणजे पेपरवर्क आणि व्हिडिओ जे उलयतात ते दॅट इज अ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स ना. आताच्या हेतून तेच एव्हिडन्स डिजिटल. रिस्पॉन्सिबल मनी स्टेटमेंट करता तो सिरियसली घेवपाक जाय. एक उपमुख्यमंत्री ही जो विषय काढप इज नॉट अ जोक. आणि आता तो सुद्धा 20 वर्सां काम केलेल्या मनशान म्हणजे ताका जर ह्या विशयाचेर जर सिरियसनेस ना गांजा आणि ड्रग्स जाल्यार आनी त्या मनशाचेर कितें अपेक्षा त्या मनशा कडसून आमकां कितें अपेक्षा पेडणेकारांसाठी आसतली. ओके. मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान कितें रिस्पॉन्स वा तशें कितें आसलें? आमी तांकां धाडला. आमी तेंचे आतां परत रिमांयडरय तांकां एकदां धाडटले आनी त्या संदर्भात आमी तेंची भेटय घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा. तुम्ही मेळटले मुख्यमंत्र्यांक हो विशय? आमी ह्या मुख्यमंत्र्याक ह्या विशयाचेर मुद्दाम घेतले कित्याक ह्यो विशय व्हेरी कन्सर्न आहा. सद्या जर आयज खरो परिस्थिती जर आसा ही आमच्या गांवांनी हे इश्यूज पावलेले आसात. लोकांचे भुरग्यांचे लायफ पिड्ड्यार जाले आनी पयलीं सारकी भुरगीं 4-4 ना 1-2 भुरगीं आसतात आनी असले कितें इन्सिडंट जावन बरीचशी भुरगीं पिड्ड्यार जालेली आहा. सो हे इश्यू थांबूंक जाय. त्याच्यासाठी खरीच गव्हर्मेंटान तेचेर खूब काळजी घेवपाची गरज आसा. ड्रग्साचो हे पेडण्यान भितर बोळटा तो दिसता. अशें जाला जाणवता. हे असली केसीस आहात मनशां हे धंदेवाईकच अशे जर हे करतात खुलेआम उलयतात जाल्यार ते नक्कीच आनीक जावचें न्ही. त्याच्यासाठी खंय तरी सरकारान तेचेर आता तरच त्याची एक इन्क्वायरी घेऊन खंय तरी ते स्टॉप करचे. फर्दर आनी लॉसेस आमकां जावचे न्ही. ह्या आल्लेकराचो आनी बाबूचे आरोप प्रत्यारोप जाले ह्या सगळ्या भितर राजन सध्या कितें करतात? ते MGP आहा वा ते इंडिपेंडंट काम करतात? तेंचे पेडण्यान कितें चालू आहा काय डायरेक्ट फुडल्या इलेक्शनाक? राजन कोरगांवकर जो खरो म्हणजे मिशन फॉर लोकलान सुरवात जाली. एक पेडण्याचो प्रतिनिधित्व करचे अशे साठी लोकांनी पेडण्याच्या लोकांनी म्हाका फुडें काडलो आनी म्हजें कर्तव्य आसलें ह्या दृश्टीन हांव फुडें सरलो जेणे करून पेडण्यांचे प्रतिनिधित्व जे पेडण्याचे प्रॉब्लेम्स हे पेडणेकाराकच जास्त खबर असतात. कितें असतात त्या गांवांत त्या हितून एरियेन कितें आसा आनी कशें सोल्युशन जावं शकता ह्यो लोकलच करूं शकता म्हणून हांव भितर सरलो आनी त्याच्यासाठी मिशन फॉर लोकल स्टार्ट केलें. आमी आमच्या लास्ट मोमेंटाक मोगो पक्षाचे आमकां थ्रू आमी लढत दिली. खरें म्हणजे 9,500 आमच्या लोकांनी जे आमकां मतदान दिले ते त्याच्यामुळे खरें म्हणजे एक दाखोवन दिता कितें तांकां लोकल एक भूमिपुत्र जाय. कारण तांकां इतलें कळून चुकलेलें आसा की आपलो जो लोकल आसा तोच हे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करूं शकता आनी फुडें व्हरूं शकता म्हणून. सो मगो नंतर म्हजें कार्य म्हणजे सद्या तरी ऑफिस हांवें केन्ना बंद करूंक ना. नक्कीच मिशन फॉर लोकल हे म्हजें ऑफिस चालू आसलें. एक दीस केन्ना अशी गॅप दवरूंक ना कित्याक हांव पेडण्यातलो आसलो. हांव लोकल आसलो. म्हाका म्हज्या लोकांची काळजी आसा. सो हांव इलेक्शना पुरतीच मर्यादीत येवंक ना. सो ताका लागून कार्य केलें. बरेचशे हांव म्हणना शेकड्यांनी लोकांनी प्रायवेट नोकरीक दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी लागले सुद्दां. बारीक बारीक जी कामां आसात तो पावोवपाचो प्रयत्न करता जेणे करून लोकांक मातशी इजिली एसेसिबल जाय. आयज ना म्हणटा म्हटल्यार इतले लोक कनेक्ट जालेले आसात की बरेचशे आतां सांगपाचें न्ही म्हटल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक 51 बुथाचेर आमचे कडेन अशी बुथ रचना ऑलरेडी तयार आसा की ते म्हाज्या फाटल्यान लागल्यात की तूं येता त्या इलेक्शनाक आमकां 27 रावूंकूच आनी आमी रावतलेच. त्याच्यासाठी ऑलरेडी हे चालू जालेलें आसा. आतां कशें कितें ते हांव आयज म्हगो पक्षान आसा. फुडें आतांच्या हिशोबान हांव तसो चालू आसा. पण म्हजें कार्य हे मिशन फॉर लोकल तर्फे चालू दवरला जेणे करून म्हाका फाल्यां म्हज्या म्हगो पक्षाकय खंय त्रास जावंक जायना. कित्याक हांव जर कितें उलयलो म्हगो पक्षाचेर खंय तरी ठेस पडपाक जाय हेची काळजी साठी सरकारान आहा म्हणून. हय आनी पेडण्याचे प्रॉब्लेम्स म्हाका मेजर हे आसात म्हणून. तुम्ही मिशन फॉर लोकांनी लोकलाची गजाल केली म्हणून आमी धारगळचो इतिहास पळयलो न्हू. बाबू मडगांवच्यान येयले हांगसर फाटोफाट 3 फावटी आमदार जाले. मागीर 12 आल्लेकार वास्कोच्यान येयले. परत बाबू येयले. मागीर 22 आल्लेकार खंय तरी वार्देजांतल्यान येयले. सो आमी स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणटा तांकां लोकल नाका आसता कारण ऑप्शन आसलो तेका एक फावटी बरो. ह्यो तुमचो खरो म्हणजे हो सगळ्यांचोच मेजर इश्यू आसा. कित्याक हे भायरसून कशे येयल्यात. पहिली गोष्ट जे बाबू यो किंवा बाबू आर्ले आमचो राजन आर्लेकर हे येताना पक्षान दिलेले कॅन्डिडेट आसात. हे स्वता येवंक ना. जेन्ना पक्षान दिलेले कॅन्डिडेट सो ही जर चूक आसत तर त्या टायमार त्या पक्षांनी घेतलेली रणनीती चुकीची आसली. जर तेंच्यांनी ते ऑप्शन जर लोकल दिले जाल्यार आयज हो इश्यू येवचो ना. पण एके पक्षान लोकल दिलो न्हू. ना ते सांगता एक्चुअली खरें सांगू म्हाकाय वायट दिसता. खरं म्हणजे आमचो पेडणेची कॉन्स्टिट्युन्सी जर आयज ओपन आसलेली तर आमकां प्रॉब्लेम्स जे आयज फेस करता ते करचे पडचे नासले. खरें म्हणजे एक आमचे दुर्दैव पेडणेकारांचे कित्याक हे रिजर्वेशन हे वायट दिसता. रिजर्वेशनाचो फायदो कितें जाला आमकां ते दाखोवन दियात न्ही. आयज आमची एक्चुअली बॅकवर्ड क्लास म्हणजे बॅकवर्डांसाठी ह्यो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्युन्सी दिल्या. खरें म्हणजे हेचो हेतू कितें आसता तर बॅकवर्ड हांकां अपग्रेड करण्यासाठी आसता. पण म्हाका अशें दिसना हिची गोष्ट की आमी पेडणेकार अपग्रेड जाल्यात.
एक साधो आणि सिंपल कॅल्क्युलेशन घेतात आमचे पयलींचे आमदार म्हणा जे कोणी काम केले जेन्ना एक बॅकवर्ड क्लास स्पेशल रिजर्व जाता एज पर कॉन्स्टिट्युन्सी बाबासाहेबांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रमाणे तेन्ना अपग्रेडसाठी समजा एक 100 वॅकन्सी जर येयले किंवा कसले तरी प्रोजेक्ट येयले ताचो प्रिफरन्स ह्यो आमच्या पेडण्याच्या लोकांक दिवन तांकां अपग्रेड केले जाता असो खिचोच इन्सिडन्स ह्या लोकप्रतिनिधी केन्ना करूंक ना तांकां पडूंकूच ना कित्याक तांकां तांचे स्वताची काळजी असली तेंच्यांनी आपल्या पिढी जातासाठी सोय केलेली आसा आता तुम्ही म्हणशात जाल्यार पयलीं जेन्ना हे आतां हे आमदार येयल्यात जे हयसर निवडून गेलेले आहा हेंच्यांनी स्वताचे आपले अस्तित्व तयार केलेले आहा आपल्या येणाऱ्या 5-10 पिढ्यांसाठी प्रोविजन केलेले आसा पेडण्याच्या लोकांसाठी प्रोविजन झालेले ना ह्योच तर आमचो मेजर प्रॉब्लेम म्हणून आमी म्हणटा ह्योच जर लोकल असलो तर लोकल आपल्या लोकांसाठी काम करतलो आसलो लोकांसाठी आसतलो कित्याक ते लोकूय ताका कनेक्ट आसतले आसले एक रिजर्वेशनाचो फायदो जालो ना आणि दुसरे जे आमदार झाले ते भायले झाले हेजो फटको धारगळ मेनली आणि आता पेडण्या एका खूप जालो खूप मेजर झाला तुम्ही जसे म्हटले रिजर्वेशनाचो हे फायदो जावन आनी भायले लिडर पण एक MGP पार्टीन तुमकां लोकल म्हणून हांगसर हे दिले रिप्रेझेंट करपाक दिले तेजो फायदो पेडणेकारांनी घेवपाक जाय असो दिसता तुमकां हय पळय कशें आसा न्ही हांव ना म्हणना पेडणेकारांनी तेचो फायदो घेवंक जाय आसले पण थोड्यांचे कशें आसता थोडे पक्ष हे ते विशय आणि लास्ट टायम तेंच्यांनी 2-4 दिसांनी जो कितें घोळ केलो त्याच्यामुळे आमचे पेडणेकर भरकटले गेलेले आसात ॲक्च्युली म्हणून तर 9,600-700 मतां आमकां मेळपाचें कारण तेच आसा न्ही जर पेडणेकर लोक रावले हे सिद्ध जातात प्रश्नच ना फक्त हे लास्ट 2 दिसा इलेक्शनां जाता तेजो फटको आमकां जरूर आमच्या पेडण्याच्या म्हणजे पेडणेकारांचो फायदो घेतलो गेलो आणि ह्यो फायदो घेणारे खंय तरी आज माणसां आसात म्हणजे तो एक दुर्दैव आमचे आयज आमी ते सोंसता आयज आमी ते फेस करतात आयज पेडण्याची परिस्थिती खूब बिकट आसा तुमी जर आयज पेडण्यान जर फिरत जाल्यार आमदार आसा काय ना ह्यो प्रश्नचिन्ह आसा आणि लोकांक रियलायज जाला कितें आसा एक तर एम्प्लॉयमेंट आयज एम्प्लॉयमेंट बघा तुम्ही पळयले आसतले एअरपोर्ट म्हणजे सादारण GMRन एक 2-3 हजार नोकरी आसात 2-3 हजार म्हणजे म्हाका दिसता कितले प्रत्येक गांवांनी जर आमी केले एक 200 हिशोब केल्लो जाल्यार 2,000 तरी नोकरी आसतले तुम्ही एक सिंपल एक कॅल्क्युलेशन घेवया आयज GMC सारख्या कॉलेजीन थंय बसी वाळपयच्यान येतात लोकांक घेवन जेन्ना वाळपयचे लोक येतात म्हणजे दिसता आमी म्हणटा GMCन बाबा सगळे वाळपयचे लोक भरले 70चे भरले हे खरें म्हणजे अशें जर म्हाज्या गांवांसून जर बशी जर GMRन गेले जाल्यार हांव आयज धादोशी जातलो आसलो खंय बाबा खरेंच आमचे GMRन आमचे म्हणजे एअरपोर्टार आमचे भुरगे कामां पॉलिटिकल लिडरशीप फाटल्यान आसा एक्चुअली आमचे कडेन एज्युकेटेड लोक ना आमचे कडेन इतले बरे सुशिक्षीत भुरगे आसात तेंचो उपयोग करून घेणे काम हे आमदाराचे आसलेले आमदारान मोटिवेट करूंक जाय हांव तुमकां एक धाकटेशें एग्जाम्पल दिता आमी बरेचशे नोकरी लावपाचो प्रयत्न केलो सादारण एक 50-60 हजार सॅलरीची एक नोकरी आसताली हांवें त्या कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगलें तुमचो 50-60 हजार जी नोकरी आसा तुमी म्हज्या पेडण्याच्या लोकांक 30,000 दियात 30,000 स्टार्ट करा मेक हिम सम अवेअरनेस ट्रेनिंग दियात त्या हितून इफ इज सक्सेसफूल इन्स्टेड ऑफ 50-60,000 पे हिम 40,000 or 45,000 इफ इज आउटपूट आणि अशें करून म्हणजे कितलेशे पेडण्याचे भुरगे ते बरे काम करतात ॲक्च्युली तितून त्या कंपनीचे कॉस्टूय कट झाले सो दे आर ऑल्सो सेविंग गुड ते अमावंट हे खरें म्हणजे हे आमदाराचें काम आसलें आयज आमदार हे देका फेल जाला ते कितें आमचे कडेन काय बरेचशे ट्रेनिंग सेंटर आसा GMRन तेचो अवेअरनेस केन्ना आमदारान केला काय केन्ना दिसला लोकांक लागीं केला काय कितें आमी आयज सबस्टेल फेल जाल्यात हेच्यासाठी आयज टॅक्सीकारांचो विशय जॉब टॅक्सीकारांची गत म्हाका सांगात जेन्ना एअरपोर्ट जाता म्हणजे टॅक्सीत जायत विदावट टॅक्सी काय कोण भायर सरूं शकना खरो म्हणजे पयलो जो प्रवासी आसा तो कोण आसूंक जाय आसलो पेडण्याचे टॅक्सीन आसूंक जाय हे जालें काय काउंटर आमकां पेडणेकारांक ना मोपा एअरपोर्ट एके रातीन येवना बरोबर टायम टू प्लॅन तेन्ना हांव ते म्हाजी जेन्ना तो आमचे उपमुख्य हेणी कसले प्रोविजन करून दिले कसले ट्रेनिंग दिल्या तो हे त्यांचे स्वार्थासाठी वागले आमच्या पेडण्यासाठी वागोवंक ना हेच हांव फरक सांगता न्ही जेन्ना लोक भायर सरले आमचो पेडण्याची टॅक्सी ना ती काउंटर ना आमकां एक काउंटर दिल्लो तो खबर ब्लू टॅक्सी तो सुद्दां टपरी टायप आसलेलो जशी चायची एक टपरी आसता ती सिस्टम ह्यो आमकां पेडण्यांक ह्यो स्टेटस हे कोणाचें काम हे आमदाराची एक्चुअली हे ब्लेम हांव आमदाराक करता हांव सरकाराक करूं शकना कित्याक हे गोश्टी आमदारान करून हाडूंक जाय आसले
प्रवीण आमदार प्रवीण जर खंय फाटी पडला तर ह्या गोष्टीक त्यांनी पेडण्याचो विचारच करूंक ना. बरो तो कावंटर सुरू जालो, आयज तो 2-3 म्हयने बंद आहा. कितें स्टेटस त्याचो? फाल्यां सोमारा सुरू जातलो, परवा सुरू. ह्यासाठी खरें म्हणजे हयच लोकप्रतिनिधी मेळ आसा. ह्या लोकप्रतिनिधी जर ते नजरेक हाडून दिलो तो आमच्या त्या हितून एसेंब्लीन जर हे विशय मांडलेले तर ह्या गोष्टी खंय तरी. हांव एक सादी गोश्ट सांगता, आमचो आमदार आसा ताका उलोवपाक जायना हें आतां सर्वश्रुत आसा, सगळे कडेन खबर आसा. कित्याक तो शिकलेलो ना हें खबर आसा, सगळ्यांक खबर. अरे एटलिस्ट तुका जेन्ना हें उलोवं शकना, तूं 2 उतरां उलयता तुका धूस करून सकयल पडटा ही खबर आहा. तर तूं एटलिस्ट बरोवन वाचून तरी ते दाखय न्ही, ते वाचूकूय जायना. असलो मनीस आमचे प्रतिनिधित्व करतलो ना. हय, मान्य करता, पण कशें आसा त्या माणसांनी. पण एक तूं म्हटलें पेडणेकाराची चूक न्ही. हांव म्हणटा पयलींचे जे MLA आसलो आनी उपमुख्यमंत्री जालो आनी आतांचो आमदार, हांकां एक 2 ऑप्शनां पेडणेकारांनी दिल्यात. पयलींच्या आमदाराक मंत्रीपद दिलें, उपमुख्यमंत्री पद दिलें आनी सगळ्यांत मोठे तेचो बरो स्टेटस दिलो. पण त्या माणसांनी पेडण्यासाठी कितें दिलें हें सर्वश्रुत आसा. पण त्यांनी एकदां सांगचें. प्रोजेक्ट हाडले म्हटलें म्हूण जायना. प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार तेचे स्टेटस आयज कितें आयज अक्षरशः पेडणेकारांक जालो काय ना जावंक ना. आतां तांकां सगळ्यांत आनंदाची गोश्ट म्हणजे तांकां पेन्शन म्हाज्या पेडणेकारांनी दिलेली आहा. आयज जर ते हक्कान रावूं शकतात पेन्शनान, ते जगू शकतात ऐश आरामान. माझ्या पेडणेकारांक कसली आमच्या पेडण्याच्या लोकांसाठी कसली पेन्शन दिला त्यांनी, कितें दिला हेच ते लाचारी. आयज टॅक्सीकार आमी भीक मागता ती आमकां ते जॉब्स मेळटात ते जस्ट हावजकिपिंगाचे सेक्युरिटी हेच आमकां दिला तेंच्यांनी. आमी चडशे मोपाचेर तुमी उलयतना पळयले, तशें आयुष हॉस्पिटलू हांगासर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला, तेजो फायदो लोकलांक जायना? आयुष हॉस्पिटल ही खरें म्हणजे जी संकल्पना जी आमच्या श्रीपाद भाऊन हाडले, खरेंच इट इज अ ग्रेट अचिवमेंट फॉर पेडण्याच्या लोकांसाठी. खरोच त्याचो खूप फायदो आसा हॉस्पिटल. तुम्ही तर त्या हॉस्पिटल पळयशाल खूप फायदो. पण त्याचो रिक्रुटमेंट वेज एक्चुअली त्यांना उद्घाटनाचेर सांगलेले 80% जॉब्स हे आमच्यासाठी आसतले. पण हे फक्त उलोवण्याचेरच आसा काय खबर ना. कारण आयची परिस्थिती आसा थंय आमचे पेडण्याचे लोक कामाक ना. कारण जी रिक्रुटमेंट जाताली ती पयलीं दिल्लीच्यान जाताली. मागीर जेन्ना दिल्ली एजन्सी आसली ते करताले बेसिल म्हणून. मागीर आमी तेंचे कडेन कनेक्ट जाले, तेंचे कडेन सांगले. सो तेंच्यांनी एटलिस्ट ती लोकल जाली. पण ती लोकल आसतना तेंचे इंटरव्यू घेणारे मनीस हे भायले आसतात, दिल्लीवाले येयलेले आसतात. सो ते प्रिफरन्स आमकां दिनात. एक्चुअली ही गोष्ट व्हेरी सेन्सिटीव आसा. खरें म्हणजे तेच्यासाठी न्ही आमदाराचें व्हडलें काम आसलें. आमदारान खरें म्हणजे ह्या गोष्टीचो अवेरनेस हाडूंक जाय आसलो लोकां मदीं, स्पेशली जे आमचे यूथ आसात किंवा तेंच्यासाठी. बाबा ही रिक्रुटमेंट जाता ते कशें कितें जावचें आनी कितें तेचेर खंयच लक्ष ना. खरें म्हणजे आयुष हॉस्पिटला सारकी बरी फॅसिलिटी आमकां मेळप हे आमचें भाग्यच आसा. पण ह्या भाग्या वांगडा जे हॉस्पिटल खरेंच व्यवस्थीत आमच्यासाठी उपयोग जाता काय पेडण्यासाठी हेचो केन्नाच कोणी स्पेशली प्रतिनिधीन केन्ना त्याचे हे प्रोत्साहित करण्यासाठी खंयचीच गोष्ट करूंक ना. आयज त्याच्या सायडीकच जो जागो आसा जो क्रीडा नगरीसाठी घेतलो, स्पोर्ट्स सिटी, खूप पयलींचो प्रोजेक्ट. थंयसर खरी म्हणजे रवींद्र भवन दिता म्हूण सांगलेलें. जेन्ना लँड सगळे लागीं केलेली सगळी रेडीमेड आसली, ते रवींद्र भवन टेंडर काडपाक काय व्हडलो इश्यू ना. हो एकय दीस ह्या आमदारान फुडें व्हरूंक ना आनी पयलींच्या आमदारान करूंक ना. म्हणजे तांकां हे रवींद्र भवनाची चिंताच नासली. पण आनंदाची गोष्ट म्हणजे जीत सारको मनीस एका वर्सा भितर ते तुया सारके एरियांत लँड एक्वायर करता, टेंडरिंग करता आणि आपले तो काम त्यांनी चालू. तर हे आमदार खंय न्हिदून रावलेले काय कितें आणि बीजेपी सरकारांतले आणि ते सुद्धा बीजेपी सरकारान. सो आमचो सध्या अजून रवींद्र भवन ना. तशीच क्रीडा नगरी जे आमी म्हणटाले, आमी चिंत्ताले बरी बरी गेमी आमी इंटरनॅशनल गेमी हयसर पेडण्यान पळय, स्वप्न आसलें आमचें. आमकां दिसतालें बरें कितें जातलें. खंय गेलो तो GCA ग्रावंड, तो खंय गेलो कितें ते खंय ह्या संदर्भात केन्ना खंयच्या आमदारान किंवा पयलींच्या आमदारान कितें कितें केलं. बश्टे आपले उलयले ठोमणे मारले म्हणून जायना. सो रियलिटी जे पेडण्यासाठी हे जर जाल्लेले तर आमचे कितले लोक ते कामाक लागतले आसले. आमचे बरेचशे लोकांक कितें तरी बरे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटात. त्या संदर्भात उलयता एक इंडोर स्टेडियम आमचो आसा. थंय धड आमकां पेडण्याच्या लोकांक केन्ना खेळूंक मेळूंक ना, केन्ना तेंचें कितें करूंकच मेळ. कित्याक एक तर तो पयले भाडेपट्टीचेर दिलो गेलो JMRच्या लोकांक, म्हणजे CSR हेंकां तेंकां, म्हणजे आमचो तेचो उपयोगूच करिनात आमकां. हेच्यासाठी केन्ना हो प्रश्न केन्ना खंयच्या स्पेशली हे आमच्या एसेंब्लीन कित्याक काडिना. कॉलिंग अटेन्शन आसता, डिस्कशन्स आसता, हे गोष्टी की हे गरज. आणि ह्याच्यासाठी लोकल मनीस जाय जो सुशिक्षित शिक्षित हा हे इश्यू आपल्या, कारण हे इश्यू आमचे आसात, हे आमीच मानू शकता. भायरसून लिडर फक्त रिझर्वेशनाचो फायदो घेवंक येता, रिझर्वेशनाचोच फायदो घेवंक येता. लोकांक रिझर्वेशनाचो फायदो ना. आता बाबू सारको मनीस आता नाव घेवचें पडलें, घेवप म्हणजे योग्य न्ही.
ह्या एजीचेर ताका स्वप्नां पडल्या. एक्चुअली ताका पेन्शन सगळी आमच्या पेडण्याच्या लोकांनी दिलेली आसा, तरी स्वप्नां पळयता तो रिटायरमेंट एज न्हिदून सारकें सुशेगाद फुडें एन्जॉय करपाचें ही स्वप्नां पळयतात. म्हणजे कितली आशा आसा ह्या लोकांचे, ह्या प्रतिनिधी पयलींच्या प्रतिनिधीचेर ह्याचो विचार करत. आणि पेडण्याचे लोक नक्कीच हेचेर खरें तरी सिरियसली विचार करतले आनी कितें बरें घडोवन हाडटले. तसोच आयचो आमदार सुद्दां जो आसा, खरें म्हणजे ताका लोकांनी निवडून केलो आसा. आतांचेर काय उलोवन फायदो ना. ताका पळय, सोशल वर्क आणि आमदारपद हे दोन गोष्टी वेगळे वेगळे आसा. आयचो जो आमदार जो आसा तो सोशल कामासाठी सक्षम आसा अशें म्हाका तरी दिसता. सोशल कामासाठी त्याचे कडेन पयशे आसतले, कशे येतात की ताका खबर. त्यांनी सोशल वर्क नक्कीच पेडणेकारांसाठी करचे, म्हणजे काय म्हणणें ना. कशें येता अशें बी म्हटल्यार माहिती एलिगेशन सो त्यांनी पेडणेकारांसाठी सोशल काम जरूर करचे आणि म्हाका दिसता तो बरें करतलो. कित्याक तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी जी तुज्या कॅपेबिलिटी नासतना पेडण्याच्या लोकांनी तुका दिला. आणि म्हाका दिसता हेच्या इतले म्हणजे तुका आनंदाची गोष्ट, तुज्या आयुश्यांतली मोठी घटना आसा. तुका एक आमदार केला, तुजी आतां पेन्शनूय सुरू जातली हक्काची. म्हाजे तरी ताका अशें सांगणें आसा की जी पेन्शन आसा आनी तुज्या कडेन जे पयशे आसात ते तूं समाजकारण पेडण्याच्या लोकांसाठी वापर. शक्य जाता जाल्यार एक उमेदवार पेडण्याचो भुमिपुत्र घडय, जेणे करून पेडण्याच्या लोकांसाठी फायदो जावचो. आणि हे अशेंच सांगणें म्हजे पयलींच्या उपमुख्यमंत्र्याक आसा, जेणी जर आपलें आयुश्य जर बरें केलें तो पेडण्याच्या म्हाका सपोर्ट करूंक जाय अशें म्हणना. एक सुशिक्षीत माणसान जो पेडणे घडोवंक शकता ह्या माणसासाठी तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करचो आनी फुडें काडचें. थंय तेंचे खरें कित्याक तांकां पेन्शन तुमी ना तर हांव 100% आसा. हांव येता त्या इलेक्शनाक हांव 100% आसा. म्हजें कार्य चालू आसा. म्हजे कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगलां की आमकां इलेक्शन लडूंक जाय आनी आमची तयारी आसा. 27 आमच्या हितूर आमी ऑलरेडी तयार आसात. ऑलरेडी आमची सगळी बुद्ध रचना जाल्ली आसात. पयलीं पळय न्हू जाल्यार BJP MGP एलायन्सान आहा आनी फुडें ते इलेक्शन एलायन्सान करतले अशें तरी सद्या चिन्ह दिसता. आनी ती पयली जाल्यार पेडणे सीट एक वेळ BJP आपूण दवरपाक शकता, कारण MGPचो MLA मांद्र्यां, सो पेडण्याचो कॉन्स्टिट्युएन्सी ते आपल्याक दवरपाक शकता. तुमी आतां म्हणटा तुमी MGP न्हू आहा म्हणून. सो ह्या सिच्युएशना कडेन कशें पळयता तुमी? फाल्यां तुमकां MGP हांगासर MGPक सीट दिलो ना जाल्यार तुमकां दुसरे ऑप्शन्स पळोवचे पडटले. पहिली गोष्ट म्हणजे आयज आमी मिशन फॉर लोकल ह्यो प्लॅटफॉर्म ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा. म्हजे जे असंख्य कार्यकर्ते आहात ते ह्या बाबतीत ठरयतले खंय वचप, कितें करप, कशें कंटेस्ट करप. पण येता त्या इलेक्शनाक 27 आमी आसतले. तेजो प्लॅन तकले ना, पण तुमी सांगपाक सांगू शकना. म्हणजे म्हजे जे कार्यकर्ते, इट इज नॉट राजन कोरगांवकर, इट इज अ पीपल. आमच्या पेडण्याच्या लोकांनी, आमच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें, त्या हिशोबान आमचे जातले. पार्टी आसूं नासूं तो मागीरचो विशय आसा त्याचेर हांव सद्या उलोवंक शकना की हो टायम येवंक ना. तरी खूब टायम आसा, अजून 1.5 वर्ष उरलेले आसा. सो म्हाका दिसना तेचेर इमिजिएटली काय तरी डिसिजन घेवपा सारकें ना, पण नक्कीच घेतले. आणि एक गोष्ट हांव सद्या उलोवंक शकता, तो एकदम ज्वलंत आमच्या पेडण्यासाठी आसा. खरें म्हणजे सो MDR जे सद्या जे रुंदीकरण जे इश्यूज आसात हे व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आसा. आनी पेडण्यासाठी तुमी आयज पयले आसतले पेडण्या हे पयलींचो गांव खूब एक्चुअली त्या टायमाचेर एक ऑलरेडी रोड भायल्यान एक्चुअली अप्रूव जालो, जागा गव्हर्मेंटान हे केलं, एक्वायर केलं, सगळें जालेलें पयलीं. त्या टायमार जर तो रोड केलो जाल्यार आयचो ह्यो प्रॉब्लेम आमच्या पेडण्याच्या लोकांक फेस करचे पडचे नासलेले. सो तो रोड जर तसो जाल्लो भायले भायर जाल्यार आयज आमची बाजारपेठ आनी उदरगतीक पावतली आसले. हे इश्यूज असले केन्ना कोणी पेडण्याच्या संदर्भात घेवकूच ना. आयज जी परिस्थिती उद्भवलेली आसा हे त्या लोकप्रतिनिधी नेतृत्व चुकीचे असलेले त्यांचे नेतृत्व स्वतःसाठी असल्यामुळे घडलेले आसा. हे हांव सांगूं. आनी एका पेडणेकाराक मातशें खंय तरी रिस्पॉन्सिबल आहा. सी हांव पेडणेकार कशें आसता न्ही, पेडणेकर आमचो जो आसा ह्यो सोशीक आसा, सादो आसा, स्वाभिमानी जरूर आसा, ना म्हणना. पण न्ही कशें आसा, तांकां हात दिवन जे सपोर्टीव करूंक जाय ते अपग्रेड हे कोणी करूंक ना. तेंच्यांनी अपग्रेड जर कोणाक केलो तर सिंगल 1-2 म्हणजे जे लिमिटेड ते जावन, जे एक्चुअली वास्ट एरियान जावंक जाय ते जावं ना. सो आमचो सादो मनशाचो उपयोग हेंच्यांनी करून घेतलेला, म्हणून ही आयज आमकां परिस्थिती फेस करता. आतां भुरगे शिकलेले आहा, सवरलेले आसात. यूथ आतां आदले दीस ना. यूथ डेफिनेटली बरेचशे गोष्टी. तुमचे मिशन फॉर लोकल हे लोकांच्या तकलेन वयता हांगासर, लोकांक समजता मिशन फॉर लोकलचो अर्थ आतां समजपाक लागला? सर हांव नक्कीच सांगतलो, म्हजे मिशन फॉर लोकल प्रत्येक घराघरांनी पेडण्यान पावलेले आसा. तुमी सुद्दां हेचेर जरूर खंय तरी करात. कारण त्याचो तुमी केन्नाय पळय, आमी जेन्ना एक कॉल करता, म्हणजे ऑफिसाचें इनॉग्रेशन आसलें, हांवें केन्ना इन्विटेशन दिवंक ना, पण 700-800 लोक त्या ऑफिसाक इनॉग्रेशनाक येयले. म्हणजे
लोकांक अवेअरनेस जाल्लो आसा आणि युथ्स आर व्हेरी इलेक्शन जावन तुम्ही कांयच बंद धरू ना, तुम्ही जसे पयलीं असले तसे त्याच्यापेक्षा आणि आमच्या ऑफिसान तुम्ही सोमार आणि बेरेस्तारा येयात थंय तुमकां लोक कसे दिसतात ते पळयात डेली. अशें न्ही की सोमार आणि बेरेस्तार, सोमार आणि बेरेस्तारा मॅक्झिमम आसता. जे जे शक्य आहा ते आमी करतात. सो इंटरव्यू सोंपयतना इतलें एक तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन जो तुमी विशय पावयला, जे 2 आजी माजींचे एलिगेशन्स, तेजो फॉलोअप करतले आनी दुसरो पेडणेकारांचे तुमी म्हणटा पेडणेकारांचे सगळे प्रश्न सुट्टले, बरे जातले जाल्यार तांकां लोकल प्रतिनिधी हो तेंचो आसपाक जाय. ह्याच मुद्द्याचे आमी इंटरव्यू थांबयता. 2 मुद्दे राजेंद्र बाबान मांडले आनी दुसरो तो एक सिरियस आहा जो मुख्यमंत्र्या पर्यंत तेंच्यांनी पावयला. सो हेजेर आमी वेळ दिल्या बद्दल तुमकां थँक्यू.